शिव जयंतीक वचून धुमाकूळ घालून थंय टेन्शन क्रिएट करतले, कम्युनल टेन्शन. म्हाका दिसता प्रत्येक शिवप्रेमी, प्रत्येक शिवाजीचो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो प्रेमी हांणी म्हाका दिसता आमी समजून घेवपाक जाय. आनी असल्या ह्या बीजेपीच्या आणि RSS आयडियोलॉजीच्या वृत्तीक आमी बळी पडपाक जायना. CM has given a statement today कि we should follow the path of the Mahatma Gandhi. तुमका दिसता की this government following the path of Mahatma Gandhi? असे समज जर तर मुख्यमंत्री हांवें जर आयकूं ना, पूण अशें जर तर मुख्यमंत्र्यान जर म्हटलां जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक पयलीं विचारपाक जाय की तुमचे विचार कितें, ह्या बीजेपी RSSचे विचार कितें. तोंडार फक्त ओंठार महात्मा गांधी असले म्हणून जावचें ना. अरे हांच्या ओंठार महात्मा गांधी आनी काळजान नथुराम गोडसे. नथुराम गोडसे म्हणटा तो RSS आयडियोलॉजीचो नथुराम गोडसेन केलो. ताणे 1944 सुद्धा 2 वेळा अटेम्प्ट केलो. ताणे महात्मा गांधी मारपाचो प्रयत्न केलो सुरी घेवन, एकदा पुण्याक आणि एकदा मुंबईक दिसता म्हाका. थंय तो फेल जालो. पूण बापू इतल्या उक्त्या मनाचे विचाराचे आशिल्ले की तांणी ताका तेन्ना बक्ष दिलो. तांणी सांगलें की मनीस जर तर कितें वायट करता जाल्यार ताका चड ताचो कत्ल केलो. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान उलयलें म्हणून जावचें ना. तुमी पयलीं स्पश्ट करात की तुमची आयडियोलॉजी महात्मा गांधीची काय नथुराम गोडसेची. बेश्टे भाशणां ठोकली आनी सांगलें म्हणून जावचें ना. म्हाका दिसता खरेंच महात्मा गांधीचे विचार, महात्मा गांधीची आयडियोलॉजी हे घेवन मुखार वचपाची गरज आसा. काँग्रेस पक्षान 26 जानेवारीक आमी अभियान लॉन्च केला, जय बापू, जय भीम, जय संविधान. कित्याक आज काळाची गरज आयिल्ली आसा. आज सत्याच्या मार्गान कोण वचना. आज तूं पळय प्रत्येक पावलाक करप्शन, प्रत्येक पावलाक फटींगपणां. हे लोकशाही पद्दतीन निवडून आयिल्ले आमदार सुद्धा फटींगपणां करून गेले मरे. सो खंय उरले महात्मा गांधीचे विचार, खंय उरले महात्मा गांधीचे आयडियल्स घेवन हे मुखार वतात. दुर्दैवाची गोष्ट